अशें प्लॅनिंग केलें ताका की मारून उडोवपाचें प्लॅनिंग केलें. तेणी खंय गाडयेर असो डॅश मारलो खंय तेज्या गाडी अशी आदाळी आनी ते उसळून खंय जमनीर पडले. तरी पण तेजें इंटेन्शन आनीक कितें आसलें, कित्याक तेणीच तेका मनशाक हायर केल्लो मारपाक. 10 फावटी चिंता सोशल मिडियाचेर कोणाक मोगान पडच्या पयलीं, ओके, काजार जावच्या पयलींच जालें प्रेग्नंट, आनी तेका खबर ना प्रेग्नंट जाला म्हणून. आपूण प्रेग्नंट आसा आनी तेणी आपणाच्या बॉयफ्रेंडाक सांगलें खंय प्रेग्नंट आसा आपूण, आपणाक काजार जावचें पडटलें, बेगीन आमी काजार जावया. जाल्यार तेका बॉयफ्रेंडान म्हटलें खंय तुजो भुरगो उलय न्हू. आनी तेणी इन्व्हेस्टिगेट केलें जाल्यार पळयता जाल्यार ही वॉज ऑलरेडी मॅरीड. कशी आसात तुमी? देवाच्या कृपेन तुमी सगळीं बरी आहा म्हणून मागता. आनी वी आर बॅक विथ अनादर रियल लायफ स्टोरी. ओके, डायरेक्ट हांव पॉयंटार येता. तुमकां खबर आसा हालीं अंधविश्वास आनी ब्लायंडली लोक ट्रस्ट करता सगळ्यांचेच एका. ओके, आनी मोस्ट ऑफ द टायम रिलेशनशिपान चड जाता. चेडूं मातशें बरें दिसोंक लागलें जाल्यार चेडे आवयक इसारता. चेडो मातसो बरो दिसोंक लागलो आनी चेडवाचें मातशें रूप बरें ना, चेडवाक दिसता आनीक हेज्याकून बरो आपणाक चेडो खंयचोच मेळचो ना. आपणाची सरपळी दिवया, आपणाचें सगळें दिवया, पण आपणाक होच जाय. कसोय जायना तो चोर जायना, तो खुनी जायना, रेपिस्ट जायना, कितें जायना. मोगान पडलो जाल्यार व्हडल्यांतलो व्हडलो क्रिमिनल पासून बरो दिसोंक लागता. ओके, सो हेच तुमकां सांगपाक हांव आयज येयल्लो आसा. एका ब्युटिफूल चेडवाची स्टोरी घेवन येयल्लो आसा, रियल लायफ स्टोरी. चेडूं जावन आसा पणजेचें. ओके, आनी चेडवाचें नांव जावन आसा जास्मीन. ओके, आमी ही जी स्टोरी तुमकां घालता तेजे रियल कॅरेक्टर्स घालिना, कित्याक म्हाका त्या चेडवान सांगलां आपणाची रियल आयडेंटिटी शेअर करूं नाका. यू कॅन टेल माय नेम जास्मीन, बट म्हाजें फूल नांव घालनाका नेमा सकट. ओके, सो जास्मीन, शी इज फ्रॉम पेंजीम, बिलोंग टू अ गुड फॅमिली, व्हेरी व्हेरी रिच फॅमिली. ओके, असो ना की तेंचे कडेन कितें ना म्हणून ना. जी वस्त तेंकां आमी ड्रीम करता ती वस्त जॅस्मिना कडेन आहा. जे घर आमी ड्रीम करता तो बंगलो जॅस्मिना कडेन आसा न्हू. फादर इज व्हेरी वेल एज्युकेटेड, पॉवरफूल मनीस सारको, बिझनस बरो चलता. ओके, बापूय तेजो हांगा आसता, ऑस्ट्रेलिया आसता, तेजो खुदचो बिझनस आसा. मामी भायर आसता, तेजो बिझनस आसा. ओके, भाव आसा, भाव इज वर्किंग समवेअर इन UK. ओके, बऱ्या पोस्टार आसा. बायलेक घेवन काजार जावन भाव भायर आसता. ओके, सो आमी आतां स्टोरीचेर येवया. जास्मीन, ओके, इयर 2020चेर 2020 सालान तेका इंस्टाग्रामाचेर एक मेसेज येता. इंस्टाग्रामाचेर तुमकां आयज काल खबर आसा इंस्टाग्राम कितें तें सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म. जॅस्मिनाक इंस्टाग्रामाचेर एक मेसेज येता एका चेड्याची. हाय, हाव आर यू, तुजो DP पळयलो, यू लूक सो नायस, यू लूक सो ब्युटिफूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आनी अशें करून करून तेजें चॅटिंग जाता. आतां तुमी म्हणटले जॅस्मिन इज अ व्हेरी ब्युटिफूल कॅरेक्टर. शी इज व्हेरी ब्युटिफूल कॅरेक्टर, पण जो आयच्या चेड्यांक आवडटा तो तसो ब्युटिफूल कॅरेक्टर ना तेजो. म्हणजे शी इज व्हेरी ब्युटिफूल फ्रॉम हार्ट. म्हाका तेणी रियलिटी कितें आहा पळय तें सांगलां आनी तशाक तशें तुमी युट्यूबार घाल म्हणून सांगलां. ओके, सो शी इज बिलोंग टू अ व्हेरी गुड फॅमिली. ओके, डार्क स्कीन, मातशें मोटें आसा. ओके, मोटें म्हणजे खूपच मोटें आसा, बट व्हेरी ब्युटिफूल सोल, व्हेरी ब्युटिफूल फ्रॉम हार्ट. म्हाजे कडेन उलयले ते, म्हाजे कडेन आनी अंकिता कडेन आमी पर्सनली मेळ्ळी आनी उलयले. लागीत न्हू, आमकां टेन्शन ना. आनी तेका सडनली एक मेसेज येता इंस्टाग्रामाचेर की हाय, हाव आर यू, आनी अशें तशें, यू लूक ब्युटिफूल, अशें तशें तशें तशें. आनी तेंची चॅटिंग चालू जाता. 1 दीस जाता, 2 दीस जाता, 3 दीस जाता, चॅटिंग चालू जाता. आनी मोग वाडटा. जो चेडो आसा तो हिंदू चेडो. आनी कसो तुमकां सांगू, एक मॉडल आसता जाणा, बरें 6 फूट लांब आसता, बरें एब्स, बॉडी सारकें, सारको गुड लुकींग हिरो कसो सारको, असो गुड लुकींग हिरो कसो सारको. ओके, आनी तेका पळोवन ते चड एट्रॅक्ट जाले. अरे आपूण अशें मोटें आसा, काळें आसा, आपणाक इतलो बरो बॉयफ्रेंड मेळटा, आपणाक असो केन्नाच आनी खंय मेळचो ना, लेट्स गीव माय बेस्ट. आनी तेणी आपणाचो 100% दिले त्या चेड्याक मोग करपा खातीर. आनी खूब मोग केलो तेका. मेळ्ळे फॉर द फर्स्ट टायम मेळ्ळी. म्हाका तेणी सांगलेली आ फर्स्ट डेट इट वॉज इन मोर्जे म्हणून. मोर्जे बीच शेकाचेर गेली खंय ती, लंच केलो खंय तेंच्यांनी.
बिचार भोवली खंय आनी अशें तशें तशें टायम स्पेंड केलो आनी अशें खंय तेंचे दीस फुडें वाडत रावले, म्हयनो 2 म्हयनो 3 म्हयने 4 म्हयने आनी ते इतले तेज्या मोगान पडले, इतले मोगान पडले आनी शी इज बिलोंग टू अ व्हेरी रीच फॅमिली आनी बॉयफ्रेंड जो आसलो पळय ते तेका कसो मॅन्युप्युलेट करी तेका स्टार्टींग कळनासलें खंय. कसो तुमकां सांगू आतां, तेका खंय तो भुरगो जो आसलो खबर आसा पयशांक मातसो हें आसलो, ओके, आनी रेगुलर जीम वचप, बरो आसलो तगडो गरो गरोत आनी लांब सारको बरो, ओके, आनी हेका म्हणटालो खंय म्हाजें ड्रीम, म्हाका म्हाजे कडेन राडोचें घडयाळ आसचें, हांव व्हडलो जालो काय घेतलो, तूं दी म्हणिनासलो खंय, ओके. आनी तेणी कितें केलें, गर्लफ्रेंडान जे जॅस्मीन आहा तिजे कडेन खूब पयशे आसा न्हू आवय बापा कडेन, कोट्यांनी पयसो, तेणी कितें केलें तेका एक राडोचें घडयाळ घेवन दिलें. एप्रॉक्स कितले तरी सांगले तेणी म्हाका त्या टायमार 50-60 हजाराचे काय 70 हजाराचे कितें तरी राडोचे वॉच घेवन दिले तेका, गिफ्ट दिलें. अशेंच खंय तेका तेणी आनीक म्हटलें खंय आपणाक हो मोबायल खूब लायक आनी तेणी तो आयफोन मोबायल खूब लायक तशें केलें आनी तेणी तोय व्हरोन दिलो खंय. आनी अशें करून खंय तेका एक काजाराक घेवन गेलो खंय आपणा वांगडा, कोणाच्या फ्रेंडाच्या काजाराक त्या चेडवाक घेवन गेलो खंय, क्रिस्तांवाचे काजार. आनी सगळे जाण तुमकां खबर आसा न्हू, चेडे भुरगे चेन घालता, हातींत मुदयो घालता, ब्रेसलेट घालता आनी थंयसून वचोन येयले काय म्हणूंक लागलो खंय बेबी आपणाक खरेंच सारके चार चौगा मदीं लज जाली आपणाची, सगळे लोक आपणाचे फ्रेंड बरे भांगर घालून येयले आनी आपुणूच ना आनी अशें करून तेका हे केलें, दुखीत केलें न्हू हय, तेका इमोशनल केलो. आनी तशें करून मागीर जॅस्मिनान तेका आपणाची भांगराची चेन दिली, ओके, 4 पावनाची भांगराची चेन दिली. आनी अशें करून करून खूब मोगान पडले ते, तेच्या खातीर जीव पासून दिता पळय तशें इतले मोगान पडले, ओके. आनी फिजिकल जाली थोड्या तेंपानी, फिजिकल जाली, ओके. रिलेशनशीप जे चॅटिंगाचेर चलताले, इंस्टाग्रामाचेर, सोशल मिडियाचेर, वॉट्सॅपाचेर चलताले ते एक प्रायवेट खंयसर तरी जावपाक लागले, फिजिकली रिलेशनशिपान पडले, ओके. आनी इयर 2022 येयलो, 2 वर्सां जालीं तेंकां रिलेशनान, ओके. आनी ह्या रिलेशनान तेणी त्या चेड्यान तेका खूब इमोशनल करून करून खूब पयशे काडले. फॉर एग्जाम्पल मामी बरी ना, पयशे गेले, जिमाक आपणाक प्रोटीन हे घेवपाक पयशे ना, नाल्यार आपूण आसलो तसो बारीक जातलो, अशें करून पयशे गेले. आनी अशे खूब लाखांनी पयशे गेले, लाखांनी पयशे गेले, तुमकां सांगूं शकना पळय ते कितले पयशे गेले पळय ते, ओके. मागीर एक दीस असो येयलो की ते चेडूं जें आसा तें फायनली जालें प्रेग्नंट, ओके. काजार जावच्या पयलींच जालें प्रेग्नंट आनी तेका खबर ना प्रेग्नंट जाला म्हणून आपूण, ओके. आनी चेडो म्हणूंक लागलो आपूण कामाक बिजनस घालूंक सोदता, आपणाक कितें पयशे जाय, ओके, 40-50 lakhs जाय, बरें रेस्टॉरंट ओपन करतलो आपूण आनी मागीर आमी काजार जावया अशें तशें करून, ओके. आनी त्या चेडवान खंय आपणाच्या पायक सांगून कितें करून खंय तेका 50च्या जाग्यार 70 लाख दिले खंय आनी वेल सेटल कर तुजो हें आनी आमी काजार जावया म्हणून. आनी मीन वायल पयशे घेतले खंय तेणी आनी मीन वायल खंय तेका अशी न्यूज गावली की आपूण प्रेग्नंट आसा आनी तेणी आपणाच्या बॉयफ्रेंडाक सांगलें खंय प्रेग्नंट आसा आपणाक काजार जावचें पडटलें, बेगीन आमी काजार जावया. जाल्यार तेका बॉयफ्रेंडान म्हटलें खंय तुजो भुरगो उडय न्हू, सद्या आमकां भुरग्याची गरज ना, आमी सद्या पयलीं रेस्टॉरंट चालू करया, बरें आमी फुडें सरया, मागीर काजार जावया. आनी जॅस्मीन म्हणूंक लागलें वी कांट डू दॅट, आमी करूं शकना, आमकां भुरगे जाय, आपणाक भुरगे जाय. अशें करून करून तेका ते हें करूंक लागलें की आपणाक भुरगे जाय 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 आनी तो चड इरिटेट जावंक लागलो, ओके. आनी तेणी म्हटलें खंय तेका 2024 सालान जावं 25 सालान आमी काजार जावया, ओके. आनी जॅस्मीन हे गजालीक आयकोंक ना, कित्याक तेका समेस्त लोकांक कितें सांगतले ते न्हू, सारकें माय पायक आपणाचें कितें सांगतले, कितें केलें आपूण काय म्हणून, मोगान बाबड्या तेजे कडेन कितें जालें तें जालें, ओके. 60-70 लाख खंय तेणी आपणाच्या बॉयफ्रेंडाक दिले कामा खातीर. आनी तेका एक दीस एक न्यूज गावता की तुजो बॉयफ्रेंड, एक तेजे फ्रेंड सांगता तेका तुजो बॉयफ्रेंड आपणाक नियर बाय हॉस्पिटलान दिसलेलो एका बायलेक घेवन वयता आसतना आनी फॅमिली आसली आनी हातीन भुरगीं आसलीं म्हणून. तेणी म्हटलें कोणाक गेल्लो आसतलो, तेणी विचारलें बॉयफ्रेंडाक आपणाचे फोन मारून, हय म्हणूंक लागलो आपूण गेल्लो, फ्रेंडाचे डिलिव्हरी जाला तेका मेळोंक गेल्लो. आनी तो टॉपीक थंयच काबार जालो.
तेज्या उपरांत ताका परत तेज्या आनीक कोणाक फॅमिली मेंबराक तो एका तेच बायलेक घेवन आनी भुरग्याक घेवन मुवी पळयता तो दिसलो. थिएटरान दिसलो मारगांव खंय. आनी तेणी तेजो फोटो काडलो आनी जॅस्मिनाक धाडलो. ओके. आनी जॅस्मिनान ह्या फावटी आपणाच्या बॉयफ्रेंडाक कांयच विचारूंक ना. बॉयफ्रेंडाक तेणी डिसायड केलें आपूण बॉयफ्रेंडाक विचारचें ना, आपूण कितें आहा तें डायरेक्ट भायल्या भायर पळयतलें म्हणून. आनी तेणी इन्व्हेस्टिगेट केलें जाल्यार पळयता जाल्यार ही वॉज ऑलरेडी मॅरीड. 4 वर्सां पयलीं मॅरीड जाल्लो तो आनी हे ताका आतां तिसरे भुरगे. पावर ऑफ सोशल मिडिया पळयात तुमी. सोशल मिडियाचेर मोगान पडटात तुमी भुरगीं. आयज काल चेडवां बरी हिरोइनी कशी आसता ताका बरे मॉडल कशे चेडे 4 फोटो दिसले बायकीचेर कारीचेर ते पळयनात. कोणाची कार पळय ती, कोणाचे कारीर आपणाच्या शोनान फोटो काडला, कोणाच्या बायकीर काडला. ओके. आनी ती मोगान पडटात आनी मागीर हे तेंच्या वांगडा अशें सिच्युएशन जाता. तो ऑलरेडी मॅरीड खंय, ताका ऑलरेडी भुरगीं आसली खंय आनी हे तेचे भुरगे परत आनी एक ताका रिबर्थ जाला. आनी हे ताका आयकले काय ते खंय शॉक जाले खंय, टोटली शॉक जाल्यार तेणी आपणाच्या बॉयफ्रेंडाक फोन मारले आनी ताका सांगलें आपणाक तुजी सगळी सच्चाई खबर आसा. वाय यू ब्रोक माय हार्ट. आपूण तुका इतलो जीव घातलो, तुका 100% दिले आपणाचे. तुका सांगता ते तुका दिले, तूं मागता ते दिले, तुका 70 लाख तुजो बिझनस स्टार्ट करपाक दिलो. आपणाच्या माय पाय कडेन सगळें आहा. आपणाक जाय जाल्यार खंयसरूय बरे जाग्यार वचूं येता कोणा वांगडा, पूण आपूण तुज्या वांगडा रावले. अशें करून करून तेंच्या वांगडा दोगांच्या वांगडा झगडी जावंक लागली. ओके. आनी त्या बॉयफ्रेंडान तेज्या म्हटलें तुका जाय तें कर तूं, आपूण हें करिना तुका. आनी चेडवान आपणाच्या बापायक सांगलें. बापायन ताका फोन मारलो आनी खूब झगड्यो जाल्यो. ओके. एक दीस चेड्यान कितें केलें तुमकां खरें सांगता, त्या दिसासून जॅस्मिनाची लायफ चेंज जाली न्हू. होय. जॅस्मिनाची लायफ चेंज जाली, सारकी चेंज जाली. तेणी कितें कितें सांगून तेणी अशें सांगलें आपुणाची बायले वांगडा जमाना, आमी डायवोर्स दिवपाचे आसा आनी आतां तुज्या वांगडा काजार जाता, आमी भायर या खंय भोंवपाक. आनी ते प्रेग्नंट खंय. ओके. जॅस्मीन. आनी ताका खंय तरी येलो खंय तेणी भोंवपाक कर्नाटका खंय तरी बरे एका रेसॉर्टान म्हणजे ते स्विमींग पूल बीन आसता तसो ड्रायव्ह करून खंय ती गेली खंय. ओके. आनी जेणी त्या मनशान जे कितें केलें ते तुमकां हांव सांगीत जाल्यार तुमच्या हातींतल्यान पांयांतल्यान जमीन वयतली. हांव लायफान केन्ना चिंतूं शकना अशेंय कितें जाता काय म्हणून न्हू. कितें म्हणूंक सोदता. होय. सो जालें कितें तुमकां खरें सांगता, ताका खंय तेणी भायर भोंवंक गेलो खंय आउट ऑफ गोवा. ओके. आनी अशें प्लॅनिंग केलें ताका की मारून उडोवपाचें प्लॅनिंग केलें. ओके. म्हणजे ताका मारपाचो आनी उडोवपाचो. थंय गेली खंय ती, रूम केलो खंय 4 दिसां खातीर बरें थंय एक्सप्लोर करपाक. आनी एक बायक रेंटाक घेतली खंय, कार दवरली आनी बायक रेंटाक घेतली खंय भोंवपाक. आनी थंय तेणी आपणाच्या फ्रेंडांक म्हणजे कोण कोण 4-5 जाणांक भुरग्यांक रेडी दवरलेलो खंय की अशें अशें आमी करया आनी प्लॅन करया. ओके. 60-70 लाख आहा तेजे कडेन ब्रो. तो कितेंय करूं शकता, ताका मारूय शकता न्हू. सो जालें कितें, 70 लाख आहा कर्नाटका गेल्यान. सारकें न्हू. सारकें. तेणी कितें केलें, आपणाचे 2 जाण फ्रेंडांक रेडी केलो, 2-3 जाणां. ओके. रेंटाची बायक घेतली आनी रातचें भोंवंक म्हणून गेली. आनी ताका सांगलें बेबी आपूण शॉपार वचून कितें घेता, तूं बायकीरूच बसोन राव. आनी ते खंय बायकीर बसोन रावले. आनी एक कार येयली खंय फुडसून, मुवींग कार येयली खंय. ओके. आनी ताका थार आसली खंय ती थार. तेणी खंय गाडयेर असो डॅश मारलो खंय तेज्या आनी तें ऑन द स्पॉट कितें म्हणटा ते गाडये वयल्यान गाडी अशी आदाळी आनी ते उसोन खंय जमनीर पडले. आनी ते भुरगे खंय कोण ड्रायव्ह करून येयल्ले ते पळ्ळे. ओके. विदाउट नंबर प्लेट. फूल प्लॅनिंग केल्ली खंय सारकी. फूल म्हणजे फूल प्लॅनिंग. ओके. एक्सिडंट जालो, ताका ब्लिडींग जालें. जॅस्मिनाचे हो पांय कातरचो पडलो लेफ्ट सायडीचो, कित्याक ताका पत्रो भरलो गाडयेचो. एक्टिवा घेतलेली रेंटाक, तो एक्टिवाचें हें भरलें तेजे हेका आनी तेजो पांय हें जालो आनी ताका पांय कातरचो पडलो चेडवाक त्या. तेज्या उपरांत तेजे भितन पोटान जे बेबी आसले ते मिसकॅरेज जाले न्हू. आनी थंयसरले लोक एक्सिडंट जाले तेन्ना धांवन धांवन येयले, खूब लोक जमा जाले. लोकांनी ताका हॉस्पिटलान व्हेलो आनी हॉस्पिटलान पुलीस पावले. अशें तशें 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 करून तेणी आपणाचो स्टेटमेंट दिलो की फुडल्यान मुवींग कार येयली, तेणी डॅश केलो आनी आपूण पडले एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आनी हे गजालेक जाले 3 म्हयने. आनी एक्सिडंट जावन 3 म्हयने जाल्लेले. म्हणजे ते घरा येयले, तेजो ट्रिटमेंट चालू आसलो, तेजो एक पांय उडोवचो पडलो, बॅड रेस्टार आसले, व्हिलचॅरार बसताले, उठताले. ओके.
आणि मीन वायल त्याचो तो शोना आसलो पळय बॉयफ्रेंड तोय तेका बरो करी केअर करी, पण तेजे इंटेन्शन आनीक कितें आसलें, कित्याक तेणीच तेका मनशाक हायर केल्लो मारपाक. ओके, अशें जालें 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 आनी 3 म्हयने जाले आनी एक दीस ती घरान बसलेली आनी तेजो तो बॉयफ्रेंड भितर न्हावपाक गेल्लो आनी तेका एक कॉल येता फोनाचेर आनी फोनाचेर बरयल्लें प्रिया म्हणून, म्हणजे कॉल आसलो पळय तेचेर प्रिया. ओके, प्रिया खंयच्या चेडवाचें नांव न्हू, प्रिया म्हणून ट्रान्सपोर्ट, प्रिया ट्रान्सपोर्ट म्हणून थंयसर कसले तरी ट्रान्सपोर्टाचें हें आसलो खंय तो तेजो कोण 2-3 जाण फ्रेंड ते कामाक आसले खंय तरी, हे ट्रान्सपोर्टाचें नांव बरयलेलें प्रिया म्हणून. प्रिया म्हटल्यार खंयचें चेडूं फोन मारता म्हणून तेणी फोन उखल्लो खंय आनी तो डायरेक्ट म्हणूंक लागलो, म्हणजे फुडलो मनीस हिंदीन उलोवंक लागलो खंय, भैया सब ठीक है ना, पुलिस विलिस को कुछ डाउट बिट नहीं आया ना एक्सीडेंट के बारे में, सब कुछ सही है ना. आनी तेणी ते आयकलें आनी ते शॉक जाले खंय, तेका डावट मारलो खंय कितें जालें काय म्हणून न्हू, हय. कितें जालें अशें आपणा वांगडा कितें जालें, आपणा वांगडा कितें गोलमाल जाला काय. फोन कट केलो, तेका कळ्ळें की हेणीच केला म्हणून. तेणी FIR केली खंय, FIR केली तेच्या बापायन आनी तेजी आवय सगळ्यांनी मेळोन खंय तेजेर FIR केली, तेका भितन उडयलो खंय, अटेम्प्ट टू मर्डर केसीन भितन उडयलो आनी ही केस चालू आसली खंय, कोर्टान चालू आसली खंय केस. आनी कितें म्हणटा पळय ती लॅक ऑफ एविडन्स, काय ना म्हणून कांयच ना, लॅक ऑफ एविडन्स कांयच ना. मोबायल चॅक केलो, सगळे चॅक केले आनी कितें कितें आहा ते चॅक केले सगळे. 2 वर्सां 2022 गजाल न्हू ती. ओके, 3 म्हयने उपरांत एक्सिडंट जाले काय तेका कळ्ळें, तेणी सगळे हे ते काडले खरबडून, पुलिसांनी सगळे कॉल रेकॉर्डिंग, म्हणजे कॉल जे कितले केल्या तितल्यांक हाडले आनी सगळे पळयले जाल्यार कांयच ना, म्हणजे कांयच ना. जे मनशांनी एक्सिडंट केला तेकाय अरेस्ट केलो खंय, पण तेंचो मोबायल तेंच्या त्या टायमार वांगडा नासलो, म्हणजे तेंच्यांनी फूल प्लॅनिंग केल्लेलें खंय. तशी केस चल्ली, बरो एडवोकेट काडलो आनी ती केस चलोन खंय एट द एंड 2026 साल ह्या वर्सा जानेवारीन काबार जाली खंय. म्हणजे ती तेज्या फावरान जाली, त्या चेड्याच्या फावरान जाली. तेजे 70 लाख तेणी दिला, तेजे कांय एविडन्स ना, 70 लाख कॅश दिल्लेले खंय, कितें अशें डॉक्युमेंटार बीन कांय ना. ते 70 लाखूय गेले. तो आतां खंय बरो भोंवता खंय, बरो पॉश कसो भोंवता, तो बरो बिझनस तेणी कसलो तरी सेट केला खंय. आनी ते बाबडे आपणाच्या हे जे सिच्युएशन आहा तेज्या खातीर झगडटा ते चेडूं. एके वाटेन तेका पांय ना, आतां खंय 2 उतरां खंय जाग्यार भायर वयतले आनी कितें 2 रुपया जोडटले जाल्यार तेजे कडेन हो पांय ना. ओके, खंय काजार जातले खंयच्या बऱ्या चेड्या कडेन जाल्यार तेजे कडेन पांय नासतना खंयचो चेडो काय एक्सेप्ट करिना. ओके, आयज काल तुमकां खबर आसा कशें कितें पळय तें. तेजी लायफ टोटली अपसायड डावन जाली. आतां हेजेर तुमकां कितें शिकोंक मेळटा, 2026 सालान फायनली निकाल गावलो की ही इज एक्युटेड फ्रॉम द केस म्हणून. ते केसींतल्यान तो सुटलो. ओके, आनी म्हाजी तेणी सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ पयले, इंस्टाग्रामाचेर रील्स पयले, स्टोरी पयले, आनी ते म्हाका म्हणूंक लागले की अवी आयज काल सोशल मिडियाचेर ट्रस्ट करूं नाका. अंकिता फोटो घालता सोशल मिडियाचेर, रील्स घालता न्हू, बायक म्हणून लागले फोटो घालूंक बीन दिवं नाका इंस्टाग्रामार. अभी आपणा वांगडा अशें इन्सिडेंट जाला ते आपूण तुका सांगूंक सोदता. आनी तेणी म्हाका सांगलें तेन्ना हांव खरेंच म्हाका खूब हर्ट जालें. ओके, खूब हर्ट जालें सारकें की तेज्या वांगडा अशें सिच्युएशन जालें. तेणी म्हाका सांगलें नांव घालूं नाका, आपणाचें फूल नांव घालूं नाका, आपणाच्या बॉयफ्रेंडाचें नांव घेवं नाका. ते म्हाका सांगता की तुमकां ही मॅसेज दी की नेवर ट्रस्ट सोशल मिडिया अशें ना की 100% सोशल मिडिया ब्लायंड आसता म्हणून. आमी सोशल मिडियांत न्हू, हय. आमी दोगांय सोशल मिडिया, आमचें कनेक्शन बरें आसा. आमी देवान आमकां एकामेका कडेन एट द रायट टायम पावयलो. नाल्यार म्हाज्या वांगडा आनीक कोण आसतले आसल्यार हांव तुमच्या वांगडा हांगा सोशल मिडियाचेर दिसचो नासलो. नाका जाल्लें खंय कितें म्हाका कांय खबर ना. ओके, वी कॅनॉट ब्लेम, सगळींच जाणां सेम आसना. बट तुमकां ही चेडवांक आनी चेड्यांक मॅसेज म्हाजी अलर्ट करूंक सोदता तुमकां की प्लीज 10 फावटी चिंता सोशल मिडियाचेर कोणाक मोगान पडच्या पयलीं, तुमचे पर्सनल फोटोज धाडच्या पयलीं, इंस्टाग्रामाचेर मॅसेज करच्या पयलीं, कोणाची मॅसेज चेड्यांची येयली, चेडवांची मॅसेज येयली, 10 फावटी चिंता कित्याक येता, कशें येता पळय तें. नाल्यार आयज काल बाबा कांय सांगूं शकना, कोणाचेर काय भरोसा ना कोणाचेर. ओके, सो हें तुमकां सांगूंक सोदतालो गायस. आनी मेन म्हणटा पळय ते चेडवान बॉम्बे हायकोर्टान परत एकदां केस अपील करपाचें डिसायड केलां. तुमी म्हाका कॉमेंट करून सांगा, त्या चेडवान बॉम्बे हायकोर्टान वचोन परत आपणाची केस रिओपन करची की ना पळय ती. तुमचो
तुमची मॅसेजी तुमचे कॉमेंट्स हांवें ताका सांगला तुम्ही कॉमेंट मारतली आमच्या व्हिडिओचेर ते कॉमेंट ताका रीड करूंक लायला तेणी सांगला आपण रीड करतले म्हणून आणि जाता जाल्यार आपण एक ID करून तेजेर कॉमेंटूय मारतले म्हणून. सो गायज ही असली स्टोरी जास्मिनाची रियल लायफ स्टोरी. ही तुमच्या वांगडा घडोवंक नाका म्हणून हांव तुमकां सांगता अलर्ट रावा सतर्क रावा न्हू गो. हय आणि फोंडान पडो नाका. चॅनलाचेर आमच्या नवे आसा जाल्यार लायक करपाक विसरो नाका. आणि कालचो तुमी तुळशीदास गांवकर हेजो व्हिडिओ पळयल्लो आसतलो आमी साऊथ गोवा वचून हेल्प केल्लेली तेज्या बद्दल तुमकां हांव परत एकदा अपील करूंक सोदता. जे म्हाजे समेस्त गोंयकार भाव भयण आसा फुडें सरा आनी हेल्प करा. बारीक न्हू कितें तरी करके देखो अच्छा लगता है.